प्रस्तावित मीराबाग बंधारो प्रकल्पाविषयी गावात परत एक फावट वाद निर्माण झाला। शनिवारा अधिकाऱ्यांनी मीराबाग बंधारा प्रकल्पाचेर सादर केल्ले पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन फेल झाला, तशेंच बसकेत चुकीची माहिती दिल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला। मजगती मीराबागच्या थळाव्यांनी हो बंधारो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी केल्या। मजगती या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर काय परिणाम जावंक शकता, जाका लागून गांवच्या लोकांचो हुस्को आनीक वाडला अशें उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्या। फाटले 5 वर्षांत वेगवेगळ्या खात्यांतल्या आणि महामंडळांतल्या वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड दिल्या। विभागाच्या कामात अडखळ येवची न्हय म्हूण लोकांच्या हिता खातीर अधिकाऱ्यांचे अनुभव लक्षात घेवन तशेंच पात्र अधिकारी नाशिल्ल्यान आणि प्रशासकीय गरजे प्रमाण सरकाराच्या मान्यतायेन सेवेत मुजतवाड दितात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान दिली। आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन विशीं प्रश्न विचारिल्लो। विधानसभेच्या पोर्टलार केपेच्या आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री तशेंच नागरी पुरवण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना सांगले, ज्या लाभार्थ्याच्या फॅमिलीक वर्सुकी येणावळीची मर्यादा 5 लाखां परस चड आसा तांणी आपली रेशन कार्डां परतून दिल्यात। 2022-23 ते 2025-26 ते आतां मेरेन 14,515 रेशन कार्डां परतून दिल्यात। तातूंतली उत्तर गोंयांत 7,780 कार्डां आणि दक्षिण गोंयांत 6,600 कार्डां परतून दिल्यात। तशेंच कुशावती जिल्ह्यात या वर्सा 135 कार्डां परतून दिल्यात। सगळ्यात चड 11,645 गरिबी रेशन वयली APL कार्डां परतून दिल्यात। उपरांत प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड PHH 2,579 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न येवजण म्हणल्यारूच AAY 291 कार्डां परतून दिल्यात। रेशन कार्ड परतून दिवपा खातीरचे अर्ज नागरी पुरवण खात्याच्या मालकचरेत स्वीकारून खात्यान घाल्ल्या नेमाप्रमाण छाननी केल्या। दिवचल पैरा वाठारांत साळगांवकर मायनिंग प्रश्नाचेर शेनवारा उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली। जो मेरेन आमचो प्रलंबीत मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमचो मायनिंगेक खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। तशेंच अतिरिक्त ट्रकाक काम दिवचे, थळाव्या कामाचेर घेवचे, शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची आणि पैराच्या लोकांची उदकाची बिलां फारीक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत कळंगूट खोब्रोवाडा वाठारांत व्हड कारवाय जाली। नेमाचें उल्लंघन आनी दुबावीत वावरांत वांटो घेवपाचो आरोप आशिल्ल्यान प्रशासनान रेस्टॉरंट सील केले। सरपंच, सचिव, पंच वांगडी आनी पुलिसांच्या हजेरेंत ही कारवाय केल्या। थळाव्या लोकांकडल्यान परत कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत निमाणे प्रशासनान खर पावरां उबारल्यात। ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा।
फातोर्डा दवंडेंतल्या थळाव्या सयत आमदार विजय सरदेसायान मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केला। लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय हो प्रकल्प नाका अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले। ह्या वाठारांतले कांय थळावे प्रामाणीकपणान विरोध करता जाल्यार कांय जाण ह्या प्रकल्पा वयल्यान राजकारण करता असो आरोप विजय सरदेसायान केला। थळाव्या लोकांच्या इत्से आड खंयचोच व्हडलो प्रकल्प ह्या वाठारांत सुरू जावचो ना अशें सरदेसाय हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें। भारत एपाक खर विरोध करीत दक्षिण गोंयांतल्या टॅक्सी धन्यांनी काणकोणचो आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकराची भेट घेवन ह्या एपा आड निवेदन भेटयलें। ह्या एपाचो थळावे टॅक्सी वेवसायाचेर परिणाम जातलो असो भंय उक्तायतना टॅक्सी धन्यांनी सरकारान तांच्या मागण्यांक गंभीरतायेन विचार करचो अशी मागणी तांच्यांनी केली। पयलीं लोक हातकाटयेन सुपाऱ्यो सोलताले, तशेंच पयलीं लोक कामेरी घालून सोलून घेताले, तांकां पयशेय चड खर्च जाताले। मात आतां जसो काळ बदलत गेलो तशी मशिनां आयल्यात। ह्या मशिनाक लागून लोकांचो मातसो भार कमी जालो। उजगांव वाठारांतल्या कोसमे नाणूस गांवांतल्या संजय पाटील ह्या शेतकऱ्यान सुपाऱ्यो सोलपाचें मशीन हाडलां। पयलीं लोकांच्यो सुपाऱ्यो फुकट सोलून दितालो, उपरांत तेणी सुपारे सोलपाक पयशे घेवपाक सुरवात केली। आतां ताचे कडेन जायते लोक सुपारी सोलपा खातीर हाडून दितात। हे खातीर 2 कामेरी दवरल्यात। कुठ्ठाळे प्रभू वायलेटा इमारत संकुलात सुमार 300 फ्लॅट आसात आनी हजारा परस चड लोक हांगा रावतात। पूण सिवरेजीचे बुरशे उदक उक्तेपणान वाविल्ल्यान वाठारांत अस्वच्छ परिस्थिती आनी घाणीघुट्टांनी पातळ्ळा। ह्या परिस्थितीक लागून आतां मेरेन सुमार 200 लोक दुयेंत पडल्यात असो दावो थळाव्या लोकांनी केला। ह्या प्रकरणात थंयच्या रहिवाशांनी जायते फावट संबंदीत खात्यान कागाळ केल्या, पूण तांकां आडनदर केला असो आरोप लोकांनी केलो। हे कागाळी उपरांत कुठ्ठाळे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी थळाची तपासणी करून 7 दिसां भितर दूषित उदक निवळ करपाची नोटीस जारी केल्या, नाजाल्यार वीज पुरवण कापपाची शिटकावणी दिल्या। मजगतीं थंयच्या लोकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेनूय संपर्क साधला, पूण आजून मेरेन कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान नागरिकांनी बेगोबेग ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी केल्या। टेमवाडो ते दाबोळकर वाडो वाठारांतल्या तळ्यांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान प्रदूषित जाला असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। ह्या हॉटेलांतल्यान सिवरेजीची पायपां तळ्यांनी सोडला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। ते खातीर पंचायत आनी भलायकी खात्यान पुराय गांवांतल्या तळ्याची तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
पणजेत काश्मीर ते कन्याकुमारी सुमार 70 पत्रकार एकठांय जमतले। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार महासंघाच्या पहिल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतले आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हाजीर असतले। पत्रकार कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनेचेर परिशद जातली। देशभरातल्या पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी बसकेत वांटो घेतले। AI, डिजिटलायझेशन आणि पत्रकारिता या विशयाचेर भासाभास जावपाचो आसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक नुस्तें वेवसाय मुखार येवपाचो सल्लो दिला। फाटल्या कांय वर्सांत नुस्त्याची म्हारगाय वाडल्या, सर्वसामान्यांक ती परवडना अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हणलां। ताणें कोल्ड स्टोरेज आनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी खातीर व्हड्या बोटीची गरज आसा अशी सुचोवणी केली। जाप दितना मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें की सरकार कोल्ड स्टोरेज खातीर 40% तर ST लाभार्थ्यांक 50% अनुदान दितात। खोल दर्यांत नुस्तेमारी खातीर 21 जाणांक परवानगी दिल्या अशें ताची म्हायती आसा। राज्यातले न्हंयचें प्रदूषण आडोवपा खातीर उदकास्रोत खात्यान विशेष उपविभाग स्थापन करतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें। न्हंया आनी व्हाळांतल्या उदकाचें विश्लेशण करपाक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत स्वतंत्र लॅब उबारतले। सिवेज आनी हेर प्रदूशीत द्रव्यामुळे राज्यातल्यो 11 न्हंयो प्रदूशीत जाल्ल्याचें आमदारांनी सभेत मांडलें। सरकार न्हंयो नितळ करपाची मोहीम हातीन घेवन प्रदूषण आडोवपा खातीर उपयोजना करतले अशें शिरोडकार हांणी स्पश्ट केलें। देशभरात बेपत्ता जाल्ल्या भुरग्यांचो आंकडो चिंताजनक आसा। बायलां आनी भुरगीं उदरगत महामंत्रालयाच्या अहवालानुसार 1 जानेवारी 2025 ते 31 जानेवारी 2026 ह्या काळात वट्ट 33,577 भुरगीं बेपत्त्या जाल्यात। तातूंतल्यान 7,777 अजून सोदात मेळूंक ना। सगळ्यांत चड प्रकरण बंगालात नोंद जाल्यात। मागीर मध्य प्रदेश आनी हरियाणा हांचो नंबर येता। हरियाणात 2,209 भुरगीं बेपत्ता जालीं जाल्यार 353 अजून सोदात मेळूना। पंजाब, हिमाचल प्रदेश आनी छत्तीसगड हाचे परस हरियाणातले आंकडे हरियाणाचो आंकडो कितल्याशाच पटींनी जास्त आसा। सरकार आनी पुलीस ह्या भुरग्यांचो सोद घेवंक आनी सुरक्षा वेवस्था बळकट करपाचो यत्न करत आसात। एक दादलो आनी बायल आनी ताची 2 भुरगीं वचपी गाडयांचो गंभीर अपघात जालो। 47 वर्सां पिरायेचो दादलो आनी 45 वर्सां पिरायेची बायल घडणुकेच्या थळार तांकां मरण आयलें, जाल्यार 21 ते 25 वर्सां पिरायेची 2 भुरगीं बेशुद्ध आशिल्लीं। वैजकी पकड आनी अँब्युलन्स सयत आपतकालीन सेवा थळाव्या सुवातेर पावली। रोखडीच भुरग्यांक बंदरवा हांगच्या सदर हॉस्पिटलांत व्हेले आनी थंयच तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी।
कानपुरातल्या राष्ट्रीय महामार्ग 19चेर एक बशीक व्हड अपघात जालो। बशीचो फुडलो भाग पुरायपणान नश्ट जालो आनी गाडयेचें व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें। बशींतल्यान वचपी कितलेशाच प्रवाशाक जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेले। परिस्थिती वेवस्थापन करपाक आनी बळी पडपी लोकांक मजत करपाक आपतकालीन सेवा आनी पुलीस बेगोबेग सुवातेर पावले। सध्या अपघाताचें कारण कितें हाची चवकशी सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज सिलचरांत उमेदीन येवकार दिलो। ईशान्य भारतांतलो पयलो प्रवेश नियंत्रीत ग्रीनफील्ड 4 लेन वेगान चलपी मार्ग शिलाँग सिलचर कार्डिओचो भुमिपूजन सुवाळो तो करपाचो आशिल्लो। सुमार 22,860 कोटी गुंतवणूक करून बांदपी 166 किलोमीटर लांबेच्या ह्या मार्गांतल्यान मेघालय आनी आसाम हांचे मदल्या संपर्कांत खूब सुदारणा जातली, जाका लागून मुळावी बांदावळ आनी प्रादेशीक उदरगतीक चालना मेळटली अशें दोन 2026 वर्साच्या वित्तीय भलायकी निर्देशांक गोंयाक दुसरे स्थान मेळ्ळा अशें नीती आयोगाच्या अहवालांत म्हणला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मोर्मुगांवचे आमदार आनी ASIDCGLचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकार हांणी परबीं दिली। बोगदा हांगा गटार लायन रिले आनी चेंबर पुनर्बांधणी काम सुरू करतना हो अभिनंदन संदेश आयला। तशेंच राज्यभरात जावपी फोंडाची पोटवेंचणूक आनी हेर कावन्सील वेंचणूक भाजपाक व्हड जैत मेळटले असोय विश्वास आमोणकारान उक्तायलो। पिसुलेमात थळाव्या शाळेंतले विद्यार्थी हातांतल्यान सेंद्रीय बांदकामा वरवीं शेतरीची मुळावी तत्वां शिकतात। हानिकारक रसायनांचो वापर करिनासतना भुरग्यांक भाजीपालो आनी वनस्पती कशी वाडोवची हें शिकपाचो हेतू ह्या उपक्रमांत आसा। माती तयार करप, बियो रोवप, पिकांची जतनाय घेवप हातूंत विद्यार्थी सक्रियपणान वांटो घेतात। वो वेव्हारीक पद्दत तांकां ल्हान पिराये सावन टिकाऊ शेती पद्दती समजून घेवपाक मदत करता। शिक्षक आनी आयोजक म्हणटात की ही कार्यावळ संघटात्मक वावर, जापसालदारकी आनी सैमा कडेन खोलायेन संबंद दवरपाकूय प्रोत्साहन दिता। अशा कार्यावळींनी विद्यार्थ्यांक त्या दिसपट्ट्या जिणेंत पर्यावरणीय पद्दती आपणावपाची प्रेरणा मेळटली अशी आस्त शाळेक आसा। गांधीनगर सावड्ड्या पार्क करून दवरिल्लो टिप्पर ट्रक चोरिल्ल्याची घडणूक घडल्या। ह्या प्रकरणात कुडचडे पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ले कागाळी वयल्यान पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। हे विशीं चड म्हायती प्रमाण गुड्डेमळ सावड्डेचे रियाज देवगिरकर हाचो टाटा कंपनीचो सुपर ट्रक राजेंद्र नायक हाच्या गांधीनगराच्या सुवातेर दवरिल्लो। 5 मार्चाक सांजे वेळार सुमार 7:30 वरां मेरेन ते 6 मार्च सकाळी 7:15 वरां मेरेन काळात कोणी तरी हो ट्रक चोरून व्हेलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच कागाळदारान पुलिशेक धाव घेतली। हाच्या उपरांत पुलिसांनी अनवळखी आरोपी आड चोरयेचो गुन्यांव नोंद केलो। फुडलो तपास कुडचडे पुलीस करतात।
बोडगिनीच्या कारवालो पेट्रोल पंप लागसर एक अपघात जालो. टू व्हीलर चलोवपी जखमी जालो. अपघाताच्या वेळार रायडर सोऱ्याच्या नशेन आशिल्ल्याचो आरोप खबराप्रमाण मेळ्ळा. आपतकालीन सेवांनी जखमी मनशाक उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. अधिकारी हे घडणुकेची चौकशी करतात आनी अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतात. अशा तरेचे अपघात जावचे न्हय हे खातीर थळाव्या लोकांनी येरादारीचे नेम पाळचो आनी मद्यपान करून सायकल चलोवप टाळचें अशेंय सांगलां. मानवी संस्कृतीचो प्रवास उर्जेच्या शोधाकडेन गेल्लो आसा. वाडट्या एलपीजी आनी इंधन दराक ताव दितले घरगुती सौर, इलेक्ट्रीक आनी इंडक्शन रांदपाक वळत आहात. सोलर रूफटॉप, पीएनजी आनी बायोगॅस वापरून घरगुतांतली खर्च कमी करतलो आनी प्रदूषण टाळतात. सोलर बसोवप हे पाऊल फक्त आर्थीक बचत न्हय तर स्वच्छ आनी सक्षम भविष्याच्या दिशेन एक बरी गजाल आसा. वाळपयचे अवर लेडी ऑफ लुड्स हायस्कूल हिरक महोत्सव वर्साचो एक भाग म्हूण आपल्या विद्यार्थ्यांनी रंगीत पतंग उत्सव मनयलो. सुमार 110 भुरग्यांनी वांटो घेतलो. वेगवेगळ्या आकारांचे, रंगाचे आनी संदेशाचे पतंग तयार केले. शिकप वाडोवपा खातीर शिक्षण आनी आनंदी कार्यावळीचो मेळ घालपाचें म्हत्व मुखेल वेवस्थापक विन्सेंट बार्बोजा हांणी उक्तायलें. शिक्षकांनी आनी पालकांनी ह्या कार्यावळीक सक्रीय आदार दिलो. सर्तींनी अजय गोवेकर आनी निलेश नायक हांणी निर्णायक केले. फादर विन्सेंट बार्बोजा, फादर रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी शाळा प्राचार्यांनी इनामां दिलीं जाल्यार शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांनी ह्या महोत्सवाचें येसस्वी आयोजन आनी संचलन केलें. वाळपय सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स 2 कोंकणी मराठी कविता वाचन सर्ती आयोजीत केल्ली. जितले वाचन आनी प्रकरणाची महत्व दाखोवपाचो उद्देश आसता. शिक्षक रामदास नायक, स्नेहा वेलिंगकार, सुवर्णा साळगांवकर, स्मिता गाड विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. विद्यार्थ्यांनी प्रस्तुतीक लेख शिकपाक यूट्यूब व्हिडिओचो उपेग केलो. इनाम मेळिल्ले खुबशे भुरग्यांनी तेंची तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पुर्लिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेसाचेर हिरवो ध्वज दिलो. तशेंच अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला अस्तंत बंगलभर पुनर्विकसीत केल्ल्या 6 रेल्वे स्टेशनाचें उक्तावण केलें. प्रवाशांक बरी सुविधा आनी सोयी मेळोवपा खातीर रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधांचो आधुनिकीकरण करपाचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर प्रधानमंत्र्यान भर दिलो.